सरकारी कामां कशी असतात ती पळोवपाक जाय जाल्यार कोणेय काणकोण नगरशा येवन पळोवचें। थंयची पोरणी मूस कोसळ्ळी। पीडब्ल्यूडीन मुशीचे तकलेर फकत शिमीट थापटला। मूस दुरुस्त केलीच ना। पूर्ण काम करू नाकात, शिमीट थापून येयात अशेंच सांगिल्लें काय? पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यांतल्या जे ओल्ड हायवेर आशिल्ल्या ह्या नगरसे हांगासर जी एक मूस आशिल्ली पोर्तुगीज टायमा साकून, आनी जेन्ना ती रस्तो वायंड अप करपा आशिल्ली त्या वेळाचेर एका सायडीन पायप घालून ती वाडयली, पूण दुसऱ्या वाटेन जे चिऱ्याची जी पोर्तुगीज टायमाची आशिल्ली ती मातशी डेवलप केलीच ना, ती तशीच सोडली। पूण दुर्दैवान आतां ती मूस आसा ती मोडोन थंयसर ब्लॉक जाता उदक, आनीक हालींच थंयसर इतको प्रॉब्लेम जालो की निमाणे डिपार्टमेंटान हांगासर बॅरिकेड्स हाडून रोड ब्लॉक करून दवरलो, आनी ब्लॉक केल्या उपरांत थंयसर वयल्यान सिमीट घातलें आनी तो परत रस्तो सारको केलो। पूण दुर्दैव अशें की मुळाक जे मोडून चिरे जो ब्लॉकेज जाल्लो तो काडलोच ना, आनी ताका लागून जेन्ना निवळ केल्या उपरांत परत येरे म्हाज्या मागल्या म्हणजे परत खचले आनी आसा तशी परिस्थिती निर्माण जाली। जे हांगासरले डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी अशे तरेन वयल्यान फक्त फॉर्मेलिटी करचे न्ही, मुळावी जी मूस आसा ती उसपान काडून थंयसर निदान सिस्टीचे जर पायप घातले जाल्यार हो विशय सॉर्ट आवट जावपाक शकता। पूण आमचे जे इंजिनियर आसा ते अर्दकच्चे तकलेचे काय फक्त फॉर्मेलिटी म्हणून काम करपी आसा, अशा तरेची भंय हांगासरले। हांगा प्रॉब्लेम कितें? आतां आमगे ओल्ड हायवे कितें प्रॉब्लेम कितें हांगासर? ही ओल्ड हायवे आतां न्यू हायवे परिसर ही गेला वर हायवे गेला नवी व्हडली ही काणकोणाक आतां ओल्ड हायवे, आनी पयलींचें एक 50 का 60 वर्सां कोणा पयलीं व्हळी हो व्हळ न्हंय अशी न्ही व्हळी, ह्या व्हळयेंतल्यान पयलीं मूस आशिल्ली, आतां ती मोडून पडला। मोडून पडलें म्हणटकर आतां पळोवपाक गेल्यार व्हडलें काम न्ही हें हायवेचें आमगे PWDच्यान 2 पायप घाल्या काम त्या वाटेन पायप आसता का काडयले तेन्ना 2 पायप घाल्यार काम जाता। हाका टेंडरां बी करत ना, एक मिनिस्टरान तांगे अप्रुवल आपल्या मिनिस्टरान आपल्या हातूंतल्यान जावं PWD कोण इंजिनियर आहा त्या लोकांनी कमिशन चलता न्ही हे कमिशनांतल्यान 2 पायप हाडल्या जालें काम हें सगळें कमिशन भितर म्हणना, तो मिनिस्टर जावं जाल्यार इंजिनियर जावं तांगे दिसता फाटल्या दिसांनी केलें बॅरिकेड नाशिल्ली, हांवें 17 वर्सां बॅरिकेड घालपाक लायली, कॉंक्रीट घालें, 2 पायप घाली दोनी सायडीन कॉंक्रीट घालें, फ्रंट सुटलो। हें पळय कितले लोकांक त्रास जाता हांगा 2 पायप घाल्या पुरो जालें, पूण 2 पायपां। पूण हांगा एक फावटी सारकें करून परत प्रॉब्लेम जालो। कांय केलें ना तांणी, एक वयले कॉंक्रीट घालस केलें, वयले थापयलेच केलें तांणी, त्या कसातलें लोड गाडयेचेर रोखडें देंवन सकयल तें आतां त्या वाटेन पायप घाले आसा 2 पायप घाले न्ही हांगा, आनी दोनी सायडी कॉंक्रीट सोलिंग करून कॉंक्रीट घालें पण मिटलो हांगा मुळा पायप ना तर तेका ना, हांगा दोनी कडेन ना, थंय आसा पायप त्या वाटेन आसा। पयलीं लोड वायडींग इल्लो केल्लो पळय तेन्ना एक पायप घाललें त्या वाटेन। आनी पयलीं कसली पयलीं बेश्टी मूस ती इतली व्हडली न्हंय व्हडली न्ही तो, आनीक मोठी काय ताका कॉंक्रीट टेंडर काडपाक गरज ना, 2 पायप घाल्या जालें अशें म्हाका दिसता। आनी हे लोकांक सदां येतना वतना बाजाराक पळय हांगा गाडी एक सायडीन रावची पडटा, आनी ही बॅरिकेड काडल्यार आनी गाडी सकयल येवता भितर। पूण हे केलें तें पळय टेंपररी वयले स्टँड काडला काडटा पळय तशें केलें, तशें करपा नाका आशिल्लें। आतां जर सरकारान रोखड्या कडेन हाजेर एक्शन घेवचें। पळय लोक मागीर तें गाडी एकमेकांक मारतले, एक्सिडेंट जातले, मोडटले तेन्ना करप न्ही, पयलींच मेन आमगे काणकोण बाजारांत वचपाची ही हायवे। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।